नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक गोवा टुडे हांव सचिन सुर्लीकर तुमचो येवकार करता। गोवा टुडे ह्या कार्यावळीन आमी दिसभराक जे कितें घडटा हे तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता आणि एक बिग स्टोरी घेवन तुमच्या मुखार येता। एक विस्तारान त्या बातमेचेर आमी तुमचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करतले। सगळ्यात पयलीं पळोवया आयज गोंयांत कितें घडलें तें। गोंय राज्य मंत्रिमंडळाची कॅबिनेट बसका आयज जाली। बसकेंतले कांय म्हत्वाचे निर्णय अशे आसात। बसकेंत जीपार्डात गरज त्या परमनंट फॅकल्टीचे पोस्ट तयार करपाक मान्यताय दिल्या। तशेंच डायरेक्टरेट ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजी कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ घेवपाक मान्यताय दिल्या। आयआयटी एल्युमिनी काउन्सिलच्या जोड पालवान गोंया खातीर सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम तयार करपाक मान्यताय दिल्या। तशेंच स्टेट काउन्सिल फॉर एज्युकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंगाक ऑटोनॉमी दिवपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्ली आसा। आयची दुसरी बातमी, मंत्रिमंडळाचे बसकेंत कॅन्सर दुयेंतीक तशेंच अल्झायमर्स दुयेंतीक आणि जे खंयचे दुयेंती आसा जाका पॅलिएटिव्ह केअर गरज आसा अशे पॅलिएटिव्ह केअर दिवपी खाजगी संस्थांक आर्थीक मजत दिवपी योजनेक मान्यताय दिल्या। ह्या योजने वरवीं म्हयन्याक 2.5 लाखाची ग्रांट दितले, मात उण्यांत उणे 20 दुयेंती आसप गरजेचे आसा। आयची तिसरी बातमी, हायकोर्टान आप मुखेली अमित पालेकर हांकां थाकाय दिल्या। फोंड्या कोर्टान बेल कॅन्सल करपाची ऑर्डर हायकोर्टान रद्द केल्या। देशा भायर प्रवास करून पालेकर हांणी न्यायालयीन प्रक्रियेत कांयच बाधा हाडूंक ना अशें कोर्टान सांगलें। आपूण कांय चूक करूंक ना आणि आपल्याक न्यायालयीन वेवस्थेर पुराय विश्वास आसा अशें पालेकर हांणी मुखार म्हळें। आयची चवथी बातमी, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान मान्यताय दिल्ल्या प्रकल्पा खातीर डेल्टा कॉर्प कंपनीचे धारगळ हांगा काम नेटान सुरू आसा। हांगा व्हडा प्रमाणात हिल कटिंग सुरू आसा आणि टीसीपी मिनिस्टर हाजेर कारवाय करतले काय असो प्रश्न काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांच्यांनी केला। आयची पाचवी बातमी, सिटीजनशीप अमेंडमेंट ऍक्ट सीएए खाला गोंयांत पयले भारताचे नागरिकत्व आयज दिले। मूळ गोंयांत जल्मल्ले आणि उपरांत पाकिस्तानात गेल्ले जोझफ फ्रांसिस परेरा हांकां नागरिकत्व प्रदान केले। परेरा हे कासावले रावता। पळयात तांच्या बरोबर जाल्लो आमचो खास संवाद। पयले व्यक्ती जांकां हे सीएएच्या अंडर गोंयचे सिटीजन इंडियन सिटीजनशीप मेळ्ळा, जोझफ फ्रांसिस परेरा सर आमच्या बरोबर आसा आनी तांचे मिसेस आमच्या बरोबर। सर, वेलकम टू द शो। So how does it feel, because you are the first person to get citizenship of Goa, India? How does it feel? I feel great. I'm happy. I'm very happy, and I'm grateful to all government has given this opportunity to apply, and I got it. So I was talking to your missus, and it was really a hard time because every month or every year you would need to travel to Delhi for Pakistan embassy for the renovation and everything. What was that process and how hard was that process? Well, it was difficult. I have to take special FRO permission to travel to Delhi to renew my passport. They used to say, okay, you can go now, because without that I couldn't go to Delhi to renew my passport. So twice I had gone there, and they had given me special permission, and then only I could travel to renew my passport. It might be your dream that you should get Indian citizen because you are living in Goa. You are a Goikar. Yeah. Now you are officially Indian. That's right. That was my first thought. I was longing for this Indian citizenship. Then I will get it. So I approached many authorities to get me in this way. I can see that. Sir, I was just asking ma'am about you will be voting for now. There will be other procedure, and you'll be getting a voting card and everything as an Indian, and you'll be voting for the first time in Goa. Exactly. Actually, even I cannot walk, I will take a taxi and take a go voting. That's really nice. Exactly. I will love to watch this because you'll be voting after so many years. Yeah. Never voted. I Never never voted. Even Pakistan also I never voted. I don't know what procedure is. Only once I traveled with my wife to vote just want to see. Okay, what is the voting procedure in India? Exactly. That was some years back when I was on holidays. When you came back to India in Goa? I came in 2013. 13. Okay. And before that, how many years you were staying in Pakistan? I was in Bahrain. Okay. 37 years I worked in Bahrain. Okay. आता वळूया आमच्या मुखेल बातम्याकडे। मायनिंग सुरू जावप ही एक बऱ्याची गजाल आसा, मात ही कोणा खातीर बऱ्याची गजाल काय? लोकां खातीर, सरकारा खातीर, काय मायनिंग कंपनीं खातीर? आज मुखेलमंत्र्याक गोंयच्या भुरग्यांक मायनिंग सुरू जाले काय कामा खातीर प्राधान्य दितले काय हो प्रश्न केलो तेन्ना डिप्लोमॅटीक आन्सर दिले। देशाचे किंवा गोंयचो फुडार आशिल्ल्या तरणाट्यांचो प्रश्न असो कॅज्युअली घेता जाल्यार हे सरकार मायनिंगचो फायदो
थळाव्यांक जावपाक सरकार कितले गंभीर आसा हाचेर सगळ्यांनी विचार करप गरजेचें आसा. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आयज गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीत परतून एक फावट मायनिंग डिग्री कोर्स सुरू करतले अशी घोशणा केली. आपल्याक 20 भुरग्यांनी अप्रोच केल्लो, ताका लागून आमी हो अभ्यासक्रम सुरू करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. जे कोण डिप्लोमा धारक आसात आणि तांकां मायनिंग डिग्री करपाक जाय आनी गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीच्या मायनिंग डिपार्टमेंट कडेन संपर्क करचो अशें तांणी मुखार म्हळें. हे एकूच वर्स आसा, म्हणजे ह्या एकूच वर्सा खंयच्याय ब्रांचचो पॉलिटेक्नीक डिप्लोमा आशिल्लो विद्यार्थी प्रवेश घेवंक शकता, ह्या डिप्लोमा डिग्री कोर्साक प्रवेश घेवपाक शकता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. हे आदी विद्यार्थी नोंदणी कमी आशिल्ल्यान हो अभ्यासक्रम बंद पडिल्लो. मुखेलमंत्र्यांनी एक फोन इन कार्यावळी वेळार 100% गोंयच्या भुरग्यांक प्राधान्य दितले आनी गोंयचे भुरगे ना जाल्यार हेरांक संद दितले अशें आश्वासन दिल्लें. आयकुया हो व्हिडिओ. आमी कंडिशनूय घातल्या की आमच्या गोंयकार भुरग्यांक प्रिफरन्स दिवपाक जाय म्हणून, आनी पर्सनली डायरेक्टर ऑफ मायन्स आनी म्हजें ऑफिस फॉलोअप करतले. हाज्या फुडें मायन्स डिपार्टमेंटान जे भुरगे कामाक लागपाक जाय इन प्रायवेट जेंकां आमी लीज दितले ते 100% भुरगे गोंयचे लागचे, हाजो आमचो प्रयत्न आसतलो. गोंयांत मेळना जाल्यार दुसरो कोणाचो तरी विचार जातलो, बट गोंयांतल्या भुरग्यांक म्हाका खबर आसा फाटली डिफिकल्टीज 2012 पासून आतां पर्यंत आमचे भुरगे कशे फेस करता हें हांव जाणा, कारण मुळात हांव मायनींग एरियांतलो, म्हाका खबर आसा. कारण तूंय जाणा, हांव कोठंबी पाळयेंतल्यान आसा, पूण एकंदर लोकांची परिस्थिती आनी मायनींग भुरगे जे डिप्लोमा इंजिनियरींग ज्या भुरग्यांनी केले त्यांचे कितें प्रॉब्लेम जाले हें स्वता हांव जाणा. त्या खातीर हांवूय पर्सनली मॉनिटर करून आमच्या सगळ्या मायनींग केल्ल्या गोंयभरच्या भुरग्यांक परत एकदां म्हणजे मायनींग इंडस्ट्री स्टार्ट जाल्या उपरांत तांकां थंय एकोमोडेट करपाक आमचोय प्रेशर आसतलो, आमी फोर्स करतले. जे कोण गोंयचे मायनिंग डिग्री धारक विद्यार्थी आसात तांकां गोंयांत नोकरी खातीर प्राधान्य दितले काय म्हूण प्रश्न केलो तेन्ना मुखेलमंत्र्यांनी एक्सपिरियन्स काउंट मात शक्यतो गोंयचे भुरगे घेवचे म्हूण आमचो यत्न आसतलो अशें डिप्लोमॅटीक उत्तर दिलें. आयकुया हें उत्तर. तो आमी टायम टू टायम जे लीज दिता पळय न्हू त्या अनुसार आमचो डीएमजी तेंच्या कडेन उलयता आनी तेंच्या कडेन घेवपा खातीर आतां तेंचे रिलॅक्सेशन कर एक्सपिरियन्स काउंट्स. ओके, त्या खातीर तांकां आमी शक्यतो गोंयचे भुरगे घेवचे हाजेर आमची भर आसता. जेन्ना गोंयांत मायनिंग बंद जाली त्या वेळार बऱ्याचशा भुरग्यांचे मायनिंग डिग्री शिक्षण पुराय जाल्ले. 2015 वर्सा पयलो बॅच ते 2021 मेरेन जवळ जवळ 160-170 भुरगे पास आउट जाल्ले. तशेंच 2006 वर्सा गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक बिचोलेंत इंडस्ट्रियल स्पॉन्सरशीप स्कीम वरवीं साबार भुरग्यांक तुमकां शुअर जॉब आसा अशी गॅरंटी दिवन तांच्या शिक्षणाचो खर्च कंपनींनी उबारिल्लो. त्या सुमार 100 डिप्लोमा धारकांचो लेगीत आस्पाव जाता. हातूंतले जायते जाण आयर्न ओर वा मेटालिफरस मायनचेर कामाक लागले. कालांतरान गोंयांत मायनिंग इंडस्ट्री बंद जाल्ल्यान चडशे भुरगे गोंय सोडून भायल्या राज्यांत काम करपाक गेले. जायते भुरगे ग्रनायट, लायमस्टोन ह्या नॉन मेटालिफरस मायन वा ल्हान क्वॉरी व क्रशरचेर कामाक लागले. हांगा कामाचो एक्सपिरियन्स वेगळो आसता. थोड्यांनी तर आपले फील्ड चेंज करून दुसऱ्या फिल्डात काम करपाक सुरवात केली. आता जेन्ना मायनिंग परत सुरू जाता तेन्ना हे भुरगे आपले स्कील आणि शिक्षण आसा त्या फिल्डात येवपाक सोदतले, गोंयांत परत येवपाक सोदतले, हे साहजीक आसा. मात तांकां संद दिवपा खातीर सरकार रिलॅक्सेशन दितले काय एक्सपिरियन्स काउंट्स म्हणून तांची संद पयस करतले काय, हो व्हड प्रश्न आसा. ह्या भुरग्यांक जर सरकार मजत करना जाल्यार तांणी पळोवचें तरी कोणा कडेन.